Check. I4 Doyal Deva, page 117. Doyal Deva, kakluticha, Bogos Bapa, Mokacha, Bapuy Mono, Arvanaka, Burgyam Tuja, Sonaka, Ashisu, Au kaklut magna, Ditoloy, Mon Pateta, Sol Moja, Bat Kankatalta, I Janti, Sogli Santa. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस आवडेता तुका देव कृपा दिवं. आनी माये मोगाचो ह्यो कार्य मिसा बलिदानान वांटो घेवपाक मिसाचें इंतेसांव मागूंक लायलां. बरी सावूत भलायकी बाबा वेलरीक देवान ताचे शुभाम आशिर्वाद घालून ताचें जें दुयेंस आसा वो कोश्ट आसा तें पयस करूंक, तशेंच दिनवासनेचे मीस मारियो कार्मो फेर्नांडीस तांचे जिवितान देवान जो आशिर्वाद दिला ताका लागून ते दिनवासता आनी तांचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक तांकां आदार मेळूं. तशेंच आनी एक दिनवासनेचें मीस आसा आनी बरी भलायकी पासत जॉयस्टन रॉड्रिगीज. ही सगळीं इंतेसां हे वेदी मुखार धरून आमची खासगी इंतेसां आसा ती आमी देवाच्या हातान घालून हें बलिदान सुरू करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां उगडास कोत्ता की आमी देवाक पयलो वयलो स्थान दिवंक जाय. जरी तर आमी देवाक आमच्या जिवितान पयलो वयलो स्थान दितले जाल्यार आमी आमचें पातकी जिवीत पयस करूंक जाय. कित्याक एक मूल पातक जें आमकां देवाक पयलो वयलो स्थान दिवंक आडकोळ हाडटा तें जावन आसा आमचो गर्व. आमी विथ इगो वी गो अवे फ्रॉम गॉड. आनी ताचे लागून ह्या वेळार देवाची काकूट आनी भोगसणे आमचे पासत मागोवन घेवया. कित्याक आमचें पातक आमकांच देवा कडसून पयस वता. पूण हे साक्रामेंता वरवीं
जंय आमी देवाक तिनवासून ताका शेवता आमकां ती पेखणी मेळोन आमी सदांच आमच्या जिवितान ताका पयलो वयलो स्थान दिल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आमी सगळीं म्हणुया, हांव पातकी सोद पदवेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोट अपराध. हे पासत बेगिया सुद्दां संकवार मरे सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोद पदवेदार देव आमची काकूत करूंक, आमची पातकां बोगसूंक, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा काकुत्सारा देवा, तुजे पवित्र सोबेक ओदीक ओदीक नितळ करूंक आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणे तिच्यान संस्थायेन जिवंक नजो देखून तूंच तिका निरंतरी चलय. आमच्या सोम्या तुज्या पुताचे सुवरवीं जो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवत चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाच्या फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो, कित्याक ताचे उद्देशी सोरेस्परान सिरियेच्या लोकांक जैत दिल्लें, पूण ताका कोड फुटलोले. एकदम सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायेलाच्या देसांत भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें नामानाच्या बायलेची चाकोन जालें. ताणें आपले दोनीनींक म्हणलें, म्हजो दोनी सामर्याच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें, इस्रायेलाच्या देसांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायेलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 तालेंत 6,000 भांगाराची लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायेलाच्या राजाक दाखयली. तिचेर अशें बरयल्लें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोरशीं धाडटां. तुवें ताजें कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचिना फुडें इस्रायेलाच्या राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, तो म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें कोण पळयात. इस्रायेलाच्या राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिजावान आयकलें. तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगून धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगोस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशी येवं दी आनी इस्रायेलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्या बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजावाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजावान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जोर्दान नदीन 7 पावटी न्हा आनी तुजें आंग
परतून नितोल जातोलें. रागबोरीत जावन नामान परतून वचूंक करतालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेलूंक भायर सरतलो आनी हांगा हांव उबो रावून सोरेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या घाव्यांक हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालो. आबाना आनी फारपान दामास्काच्यो नदी सगल्या इस्रायेलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हांवन म्हजें नितोल जावंक जायनासलेलें काय? आनी परतून सगलो रागबोरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी ताणें ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यांक कसली अवघड वस्त तुका करूंक लायलोली जाल्यार तुमी ती करची नासलोय. देखून जेन्ना तूं तो तुका सांगता ना आनी नितोल जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजावाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जॉर्दान नदीन बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नवें नितोल जालें. सगळे आपल्या सांगात्या घेवन तो एलिजावाशी परतून गेलो, भितर सरलो आनी ताच्या मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायेला भायर आनीक देव ना. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. उबी रावया. सॉरी. आमचो जबाब, देवाक म्हज्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, देवा देवा म्हज्या जिवाच्या जिवाच्या देवाक तानेला तानेला म्हजो म्हजो आत्मो. जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेकता. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कोलय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरशी कुशालकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून वेतां. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सोरेस्परा म्हज्या मोगाच्या देवा. किन्नोरेचें गायतलो, तुजी स्तुती करतलो. जबाब, देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उबी रावया. सोरेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतलो. ताच्या उतराचेर हांव पातयेन रावतलो, कित्याक ताच्या हातान आसा काकलूत धारोनाची भरती. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू नाझरेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेलो ना. आनी एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सो धापून उरलो. आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडली. तेन्ना इस्रायेलान जायत्यो विधवो आसल्यो. पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोगरांत विधवेक काडून तांतले एकले सोयरी एलिजाक धाडून ना. तशेंच एलिजा प्रवाद्या काळार जायते कोडकाड आसले. पूण सिरियेच्या नामाक काडून तांतलो एकलोय नितोल जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसली तितली तिडलीन आनी उठून तांकां शारा भायर घातलो. तांचे शार बदलले आसा ते दोंगराचे मातयेर थावन ताका सोकल्या शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेले.
पूण सारको ताचे मोदल्यान चोलून तो आपले वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबडीनो, जरी तर आमी देवाक आमच्या जिवितान पयलो वयलो स्थान दितले जाल्यार आमी देवाचेर विस्वास दवरूंक जाय. हेच आमकां पयले वाचपान कळीत जाता. आमी पळयता नामान ताका पेकोणी कशी मेळटा. पयलो तो म्हणटा दुसऱ्या जाग्यांचेर हांवें वचोन ही पेकोणी घेवं येता, हांगासरूच कित्याक वच म्हाका सांगता. शेकी तो स्विकारता, आपलो भावाट विस्वास ठेवता आनी ताका ती पेकोणी मेळटा. कित्याक तो मानून घेता हो जावन आसा खरो देव. तो देवाक पयले वयले स्थान दिता, आपलें जिवीत बदलता. जेजू शुभ वर्तमानान हेंच सांगता. तो आपले खासा गांवां घरा वेता आनी तो म्हणटा प्रवाद्यांक आपल्याच गांवांनी कोण लेखी ना. आनी तो तांकां नामानाची ही खबर सांगता. कित्याक तांकां उगडास करूंक की तुमी विस्वास ठेवल्यार तुमचें जिवीत बदलतलें आनी जें कितें तुमकां जाय पळय तें फावो जातलें. अशेंच सान फ्रांसीस शावेराचेय जिवितान जालें. तो फामाद प्रोफेसर जावंक सोदी आनी ताचे लागून तो पॅरीस हांगा शिंकतालो. पूण इनास लॉयलान जेजूचीच उतरां वरवीं ताचें जिवीत बदलूंक ताका आदार दिलो. जिवीत बदललें. तो पाद्री जालो इनास लॉयला बरोबर आनी गोंयां आनी वेगवेगळे जाग्यांनी तो भोंवून जेजूची बरी खबर परगोटूंक लागलो. आनी हेचे वरवीं ताचे जिवितान कितें जालें, जेन्ना तेणें देवाक पयलो वयलो स्थान दिलो, देवान ताचो आदार केलो. कसो? ताका जाय आसलें आपूण फामाद जातलो आनी देवानूच ताका शेकी फामाद केलो. कित्याक आमी इग्रोज मातेन ताका सान फ्रांसीस शावेर म्हणटा. गोंयांत आमी गोंयचो साहेब म्हणटा. सगळे धर्माचे लोक येतात ताचे पांयाशी ताका दिनवासूंक, ताची कृपा मागूंक तांचे पासत. आनी तसोच इग्रोज मात ताका व्हडलो मिस्योनर म्हणून मानता. इतलो फामाद जालो कित्याक तेणें देवाक आपल्या जिवितान पयलो वयलो स्थान दिलो. तर आयज आमकां तो उगडास करता आपल्या जिविता वरवीं आमी देवाक आमच्या जिवितान पयलो वयलो स्थान दिवया, देवाचेर विस्वास दवरुया. आनी जी कोण आमकां आदार दिता आमचें जिवीत बदलूंक, तांकां रेस्पेद मान दिवन दाखयता ते मार्गात चलूंक, जे परी इनास लॉयलान सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान केलें. तर तीच कृपा आमचे पासत हे मिसान आमी मागुया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस हाचें वॅक्सीन आयिल्लें आसा आनी खुबशे लोक ते घेतात. तर हाचीच बरी जी बरे भशेन हें जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. मागणें आमकां दिलोलें आसा. तर इल्लोसो वेळ आमी ओगेच रावन आमच्या जाग्यांचेर बसून मागुया ही पिडा देवान पयस केल्या पुरो म्हूण. आनी हें वॅक्सीन जी कोण घेता तांकांय बरी सावध भलायकी मेळो आनी आमच्या सरकारान हे पिडेचे वेळार आमच्या लोकांक बरी सवलती हाडून तांचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक आदार मेळूं. तशेंच आमी मागुया जांणी हें मिसान मागूंक लायलां तांचे पासत बाबा वेलरीक, तशेंच मारियो, तशेंच जॉयस्टन हेंची इंतेसांव आसा. तशींच आमची इंतेसांव आसतलीं. ती सगलीं आमी ह्या वेळार हे वेदीर दवरून देवाक दिनवासुया. Page 39, C26, Nirmol Betundia Soriachi. Con
म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देबापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान प्रमाणाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन. देवा आमचे बापा, तुजी भक्ती करूंक खालतेकायेन आमी तुका ही देणी ओंपून दिता. ती आमच्या तारुणाचे संस्काराक जावची कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय मागता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व कल्याण सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दिताना कोंकणीचे तूं बोळ मोडटाय. आमची मनां ऊंच उबारताय. वेगवेगळे शेगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सोल दलबार थोर महिमा वाकाणटा. तांचे सांगात आमचे ताळे मेळोवंक आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित, तूं सगल्या पवितपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कशेन कस मरोन सत्संगेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. त्याच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवी आनी सासनीक कोर्राचे रगत, पातकाचे बोगसोणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा ताचो गूट परगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पोरा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागियोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंवली बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. आमच्या घोराब्यान जी मेल्यान तांचो आमी उगडास करुया. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोजोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती बागियोन झुजे, बागियोन दोन दुतां आनी सोरकाली तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं.
त्या शेजू वरवीं त्या शेजू सांगाता त्या शेजूटाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सोडवंडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायचे आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळेन पडोवंक नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया कर ह्या जिवितांत सोस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक ना आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय जे पवित्र सभेचे भावाताचे दीस घाल, आमचे कशेय पोरमणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रातभर चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, जेका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजे भोव अमलदीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजानूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळेंच म्हाका तूं एकवडटा. तुजे सोशिल्लो कोट सोडूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D48 Soshe Merun Taneta, page 76. Soshe Merun Taneta, Utka Bounty Soritlia, Duka Deva Mokacha,
थोडे दांपून जेजूक आमी एकवटून भितरल्या भितर हो वेळ सारया. केदें व्हडलें बाग हें आमकां. देव आमी किरकोळ मनशा सरशीं तो भितरल्यान जियेता आनी आशेता आमकां की आमी ताचे एकवटान रावन ताका सहकार केल्लो. ताणें आमचे पासत कितलें केलेलें आसा. हेंच आमचें जिवीत, सादें जिवीत ताचें सवें सारच्याक आनी तें एक मोलवंत जिवीत जावच्याक. आमी खूब जाणांनी हे भाशेन आमचें जिवीत सगळें भितरल्यान जेजूक समोर पयलेलें आसा. पूण तरी पूण पातकाचीं पाळां आमचे भितर रिगलेलीं आसा आनी रुजलेलीं आसात. तीं उमटून उडोवच्याक जशे भाशेन सायबान मागणें केलें आनी खरेपणी तें मागणें तो जियेलो, तेच भाशेन आमी ताचे मदतीन हें मागणें करया आनी आमच्या जिवितान जेजूक आमी पयलो वयलो स्थान दिवया. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा, तुजे पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं आमची अंतस्करणां अदीक अदीक नितोल जावं आनी आमचें मोदें मनशाचो आनी काळजाचो एकवट चडांत चड वाडत वचूं. हें आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवी. आमेन. अशी बसात. देव बरें करूं म्हणटा फादर जोवितो डिसूसाक आनी फादर मर्विन डिसूसा. फादर मर्विन हांगसर आमचे बरोबर सदां येता कित्याक तो आमचे पळय जेजुईट पाद्री आसा. पाद्रीक घडोवन हाडूंक जाय जाल्यार ओ जाणटेले पाद्रीक मदत करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान ताचे कडेन फॉर्म्स आसात, तीं घेवन त्या प्रमाणे मदत करूंक जाता. फादर जोवितोन हें मीस पेटयलेलें आसा आनी प्रवचन केल्लें आसा म्हणटा हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्या दोगांयकू देव बरें करूं म्हणटा. कोयराक फाबियोलाक त्याच प्रमाणे जाणी हांगसर वाचपाक केलेली आसा. खूब तोकोस घेवन आतां लोक म्हणना हितून वाचपाक येतात. आदीं कोणूय येतालो निमाण्या वक्तार वाचतालीं कांयचे काय, पूण आतां खूब तोकोस घेतात. देव बरें करूं म्हणटा तुमकां सगळ्या जाणांक. आनी तुमकां तर वाचपाक करूंक जाय जाल्यार तुमच्यान वॉट्सॅप मेसेज धाडूंक जाता. तुमचें नांव हिंच्या दिसा आनी हिंच्या मिसान वॉट्सअप करूंक जाय पळय तें ह्या नंबराचेर 9623639257. परतून रिपीट करता 9623639257 हाचेर. ह्या दिसांनी मिसां हे भाशेन आसात. आतां हे मीस जालें की ना सांगे 4:30 मीस आसा. दिसाची मीस म्हणून हितून अशी आसतली. सदांच सकाळचें पयलें मीस इंग्लीश भाशेन, मागीर 7, 8 आनी 4:30 ही 3 आमचे भाशेन आसता. निमाणा दिसा तेच भाशेन 6, 7, 8 आनी 4:30. पूण सगळीं मिसां दोबाजीक मिसां जातलीं. कित्याक लागून? कित्याक 9:30 दोबाजीक मीस आमी घेताले तें घेनात. चड लोक जातलो आनी मागीर तें पुरसांव थंय लोक सुबेज आसतलो. एमएचे गायडन्साक लागून बेश्टेंच फां करपाची गरज ना. ताका लागून आमी हें केलेलें आसा हे भाशेन. 2 दिसा आमी सगळे जाण हांगसर आहा तितले तुमचे पासत मागता. चड करून आमी पवित्र बुजोवन घेता 5 वरांचेर. हांव जाणो कशे भाशेन कितलो लोक आमचो खूब त्रासान आसा. मागण्यांची घोटाय तुमकां मेळटलीच. कित्याक
आमी सायबा कडेन मागता ताका लागून ताणें आमकां सगळ्यांक वाचयलें. आमच्या मागण्याकूच लागून न्हय, तो सदां कोत्ता, पूण आमी तर मागणी केली जाल्यार ताका तातूंत खूब वालोर आसा. हे भशेन सगळें बरें जायत वतलें. तुमी हे इमारत आसा ती इगोज आसा ती बजिलिका आसा तें तुमी जाणून कितलो वावर आतां चालू आसा. तो मागण्याचो हें म्हणनाय तो परिणाम आमी मागत रावया आनी खूब करूंक हाका बजिलिकेक मागीर तुमकां हांव अदीक अदीक सांगतलो. आतां एक वॉट्सॅप धाकली हें हाडटा आमी, तातूंतल्यान तुमकां कळोंक जाय. तुमी हांगसर येतात आनी वेतात, पूण मातशी इमारतीक मातशी नदर मारूंक जाय. खूब परिणाम जाल्लो आसा, कित्याक ते पळय प्लास्टर आसलेलो तो 70 वर्सां जालीं काडलेलो आसा. ताका लागून ही सगळी इमारत मातशी फराक जालेली आसा. आमी सोत्रायेर सायबाक फादर वास्को दे रेगो हाचे पासून मीस दवरलेलें आसा. फादर वास्को रेगो हांगसर वावुरताले 16 वर्सां आनी खूब ताणें केलेलें आसा. हांगसर म्हणाय तूं पळय सगळें निवांत जालेलें आसा, तें ताणें करून गेलें. भायर सगळें चलता आतां, पूण भितरल्यान सगळें म्हणाय शांत आसा. ताणें तें केल्लें. हे सगळे ग्रंथ ताणें भाशांतर केलेले आसा, आमचे भाशेन केलेले आसा. गायनाचो जेलो ताणें थंयसर 350 गायनां बरयलेलीं आसा, खूब केलेलें आसा. तो तांचे पासत ते मेले 1 म्हयनो जालो. 17 फेब्रुवाराचे 90 आनी 100 वर्सांचे आसलेले. बिशपूय येतलो 8चे मिसान 17 तांचे पासत ते मीस दवरलेले आसा. जांकां येवंक जातात आनी येवचें आनी वखदच जाल्यार उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. मोगाच्या भाव भयणीनो, फादरान आमकां दिनवासला. जे परी इनास लोयला आनी फ्रांसीस शावेर दोगूय बारोबर शिंगताले. फादर मर्विन आनी हांव बारोबर सेंट ब्रिटो स्कुलान शिंगताले. जे परी फ्रांसीस शावेराक इनास लोयलान सांगलें कशें तेणें आख्खो संवसार देवा पासत जिकूं येता. फादर मर्विन जेजूत संस्थेचे वोकेशन कॅम्पाक वतालो, ताका पळोवन हांवूय वचूंक लागलो. आनी शेकी आमी दोगूय जेजूत संस्थेन जेजूत पाद्री कशें वावुरता. जरी तर अशेंच कोण तरणाटे बीन आसात, पाद्री जावंक सोदता, तांकां जेजूत संस्थेन धाडात आनी देवाचें नांव वयर काडूंक तांकां आमी मदत करतले. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूचे मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलो. हे पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेखून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटे पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटाव. आमेन. वचुयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. पेज 245 U31.